धाकटेशें इंट्रोडक्शन दिवपाक हाजे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तरी पूण परत आतां पार्टीन भितर सरता इंट्रोडक्शन दिवपाक एक 2007 ते 2017 10 वर्सां हांव सातांद्रे विलेज पंचायत जी गोवा वेल्ल्या म्हणटा त्या पंचायतीचो सरपंच आशिल्लो आनी इंडिपेंडंट नाशिल्लो, खंयच्या पार्टीन नाशिल्लो. 2017 जेन्ना इलेक्शन आयलें सो लोकांचो सपोर्ट आयलो. लोकांनी म्हणपाक लागले 10 वर्सां तुवें गांवांत काम केलां, ग्रासरूट लेवल काम केलां, फुडें वचपाक जाय, विस्तार वाडोवपाक जाय कामाचो म्हणून 2017 MG पार्टीचेर हांवें इलेक्शन कंटेस्ट केलें. जेन्ना इलेक्शनाक बसलो तेन्ना म्हजे खास मनीस जे म्हणजे क्लोज वर्कर्स तो जे नांव आसा महाराष्ट्रवाद म्हणून त्या महाराष्ट्रवादाचेर म्हजे 70-80% लोक पयस गेले आनी इलेक्शनाचो रिजल्ट सगळ्यांक खबरूच आसा. जिखता पिड्यार जाता, लूज जाता ताचो प्रॉब्लेम ना, पूण ताज्या मागीर जो बॅकअप आसा तो बॅकअप कांयच मेळूना. कित्याक लोक आशिल्ले फाटल्यान, सोशल वर्कर आशिल्ले, काम आशिल्ले फाटल्यान, पूण बॅकअप येवंक ना. थोड्या तेंपान हांवें MG रिजायन केली कित्याक कामाक अनसक्सेसफूल जावपाक लागलो, लोकांक उत्तरां दिवपाक त्रास जावपाक लागले. मागीर असोच आय वॉज ऑब्जर्वींग गोवन पॉलिटिकल पार्टीज ऑर सिच्युएशन्स, कित्याक सोशल फिल्डान आसा म्हणून खंय तरी आदार घेवन फुडें वचपाक जाय. तेन्ना गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी म्हणजे बेसीक इवन जेन्ना MGन जॉयन जाला सो त्या टायमार म्हाका रिजनल पार्टीनूच वचपाक जाय आशिल्लें. कित्याक म्हाका हायकमांड दिल्लीचो नाका, गोंयकाराचो जाय, गोंयचो जाय. आनी दिल्लीच्यान डिसिजनां गोंयचेर येवन मारलेली नाका आशिल्ली. तेन्ना हांवें होच स्टँड घेतिल्लो आनी आजूय हांव होच स्टँड घेता. सो आनी 2017 15-16 गोवा फॉरवर्ड पार्टी फॉर्म जाल्ली, गोंयकारांक एकठांय घालून. तेन्ना हांवूय नवोच आशिल्लो आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज द यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी विथ यूथ लिडर्स आनी सगळ्या समाजाचे लोक ज्या पार्टीन आसा, सगळ्या धर्माचे जो लोक ह्या पार्टीन आसा जे सपोर्ट करता, मुस्लीम, हिंदू, क्रिश्चन्स एका भशेन सपोर्ट करून जी पार्टी डेब्यूट म्हणजे पहिल्याच फावटी इलेक्शनाक देंवता, 3 आमदार निवडून हाडटा, जी गोंयची पार्टी जाचे हेडक्वॉर्टर्स गोंयान आसा ते 3य मिनिस्टर जाता, ही हिस्ट्री जावन आसा गोंयान इंडियेन. सो हे पळोवन आनी आमकां गोंयकारांक उत्तर व्हडलें. सो केन्ना हांव आयकतालो प्रेसिडेंट गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो सदांच उत्तर राखले म्हणटा, उत्तर राखले. तेन्ना ऑब्जर्व केलें तेन्ना सत्ता सुद्दां सोडून दिवन तांणी उत्तर राखलें. कित्याक बाब पर्रीकाराक जें उत्तर दिल्लें तें राखून दवरलें. पूण उरलेल्यो पार्टी कितलें उत्तर राखता कितलें राखना तें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. सो ह्या पार्टीन जॉयन जावपाक कारण एक म्हणजे गोंयकाराच्या आवडीचें उत्तर राखपाचें कॅपेबल लिडरशीप आनी वेळ पडल्यार एग्रेसिवूय म्हणपाक जाता. म्हणजे लोकांची कामां जावपाक, गोंयकाराची कामां जावपाक, गोंय साल्वार करपाक, गोंयकारपण सांबाळटा तो बाब विजय सरदेसाय सारके एग्रेसीव लिडरशीप जाय. जे उतर राखपाक किंवा जे डेव्हलपमेंट, जी एग्रेसीव लिडरशीप जाय, जे आमचे भुरगे भायर वता ते गोंयान दवरपाक काम करपाक जाय, गोंयचीच पार्टी जाय. आनी हो सगळो विचार करून हांवें गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जॉयन जालो. हय तेन्ना विश्वास नाशिल्लो न्ही. तेन्ना तुका तेच सांगला तितलो आय वर्क फॉर 10 years आनी लास्ट हांवें विचार करूनच आशिल्लो एसेंब्ली इलेक्शनाक बसपाचो. कित्याक आय वॉज वर्किंग एट द ग्रासरूट लेवल. सो हे म्हाका पॉलिटिक्स कांय खबर नाशिल्लें ना, जे टॉप लेवल पॉलिटिकल पार्टीज. बिकॉज जे 10 वर्सां पंचायतीन काम केलां एज अ इंडिपेंडंट केलां, खंयच्या पार्टी कडेन एफिलिएशन कांयच ना. सो तेन्ना मातशें तेन्नाय म्हाका रिजनल पार्टीनूच वचपाक जाय आशिल्लें. आनी तेन्ना हांवें तेच आतां सांगलें गोवा फॉरवर्ड पार्टी तेन्ना नवीच आशिल्ली. सो म्हाका कांय खबर नाशिल्लो, बॅकग्रावंड खबर नाशिल्लो. आनी सगळ्यांत ओल्डेस्ट पार्टी म्हणटा ती रिजनल पार्टी महाराष्ट्रवादी पार्टी. सो आय हॅव ऑप्टेड फॉर ओल्डेस्ट. हय डेफिनेटली. कित्याक जो एंटी मरिना प्रोजेक्ट लीड केलो ती पयलेच फावटी हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लो, मागीर अवेरनस, मागीर सगळे तुमी पळयलां आसतलें. तशेंच आतां आनीक इश्यू चलता थंय शिरदोना आनी नावशे ह्या जाग्यार जे ट्रॉलर्स भितर येवन फिशींग करता, रापणकारांक त्रास करूंक लागल्या. आनी आज अशी परिस्थिती जाली थंय
काँग्रेस आणि बीजेपी एकूच जाल्या. सो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत वॅक्यूम आयला. सो लोकांक वाट खबरना खंयच्या लिडराक धरपाचें. बाबा बीजेपीचो लिडर आज सत्तेर आसा, तोच काँग्रेसीचोय लिडर सत्तेर आसा. सगळी मिक्स भाजी जाल्ली आसा, खतखतें जाला. सो देर इज नो ऑप्शन, वॅक्यूम क्रिएट जालो. आनी आय थिंक गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील वर्क फॉर कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आनी वील टेक ऑल दीज इश्यूज. पयले सवाल म्हणल्यार जेन्ना जगदीश भोवेन MG सोडली तेन्नाच्यान तो आमचे कडेन ताजो टचान आशिल्लो. आमकांय दिसतालें की एक तरुण पिळगेक आनी चड करून एक नवी लिडरशीप मेळूंक जाय. पूण आमकां अशें एक दिसतालें की हाजे पयलीं पसून जेन्ना तुमी म्हणलें पक्ष स्टार्ट जालो तेन्ना तो कित्याक येवंक ना म्हणून आमी सदांच पक्ष घडयतना वचून आमी अशें म्हळ्यार डिविजन ऑफ नॉन BJP वोट्स करचे न्ही ह्या उद्देशान आमी फुडें गेल्ले आहा. जे मनशार सिल्वेर काँग्रेसीन आशिल्लो ते मनशार आमी सिल्वेराक डिस्टर्ब करूंक वचूंक ना. आतां सिल्वेर BJPन वचून वचून ताका आमी डिस्टर्ब करूंक सोदनाशिल्ले. कित्याक आतां हांवें आयकल्ले ते भशेन ताजो खूब घुसमटमार चालू आहा. आतां घुसमटमार जातना कितें जाता, घुसमट्टान केन्ना केन्ना तूं भायर सरूंक सालवार जाता. तो भायर सरूंक सोदता काय कितें काय हो थंयच वचून बुडपाचो आहा. काल जी मिटींग जाली CSJPन कॉल दिवन जी मडगांवां मिटींग जाली तातूंत तो काय वचूंक ना. हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की बाब सिल्वेरान फक्त आपलो पक्ष बदलूंक ना, आपलें सगळें ताणें विकून तो गेल्लो आहा. सो तो आतां धपक्याक फ्रांसीक जावपाचो आहा. ताका आनीक म्हाका दिसता साल्वा सावना. आनी काल ताणें आपली जी मूळ आहा ही हॅज फॉरगॉटन हिज रूट्स. आनी द कॉन्स्पिरसी ऑफ CAA इज लायक इफ यू कूड से दॅट डिमॉनिटायझेशन finished off the Indian economy, then CAA is like de-citizenization, which will finish the country and which will keep the country burning. जेन्ना जगदीश भोवेन सांगला ते भशेन इन्फ्लक्स म्हणटा तो गोंयान इश्यू जाता तेन्ना हांगाचो सरकार इन्फ्लक्साचेर कांय उलयना. प्लॅनिंग कमिशन हॅज पॉयंटेड दीस आउट. 15th Finance Commission has pointed this out. Influx is an issue. आमचो सरकार ताजेर कांय उलयना. आमचो सरकार म्हणटा की we are ready for a debate on CAA. When the person who heads the government says he is ready for a debate on CAA, and I think we should have a debate on CAA. ताका वाल्मिकीन बी हें केल्लें आहा, सेशन जावपाचें आहा. सेशनान आमी मूव करतले टू हैव अ डिबेट ऑन CAA. And I think the government will give us that debate on CAA because he himself has said he wants a debate. What better forum than the Legislative Assembly to have a debate, televised debate, where people can actually express, the people's representatives can express. People like Silver who are suffocating can also express. जेन्ना काल ताणें प्रेझन्स थंय दाखोवंक ना ताजेर म्हाका दिसता इट इज सिंबॉलीक दॅट दीस इज अ सेल आउट अँड दीस इज फॉर प्रायवेट गेन.